नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तिसऱ्याचें हुमण। तिसऱ्यो हांवें धुवन कोल्लोन घेतल्या। कोल्लोन घेतिल्ल्यो तिसऱ्यो कायलीन घालता। तातूंत हांव 2 हरव्यो मिरसांगो घालता। एक कानो बारीक कापून घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। 2 मस्काच्या सांगाचे कुडके करून घेतल्या ते घालता। ढवळून घेऊया। थोडे उदक घालता। उदक घालून ढवळून घेऊया। हाजेर झाकण घालून कानो आनी मस्काच्यो शांगो शिजोवन घेऊया। पळोवया मस्काच्यो शांगो शिजल्या जाल्यार। मस्काच्यो शांगो शिजपाक आनी थोडो वेळ वतलो। आता आमी तातूंत तोर घालुया। हे हांवें तोराचे कुडके करून घेतल्या। तोर घालून ढवळून घेऊया। थोडो वेळ शिजोवन घेऊया। तोर शिजता तोपर्यंत आमी मिरसांग वाटून घेऊया। ताज्या खातीर हांवें अर्ध्या नाल्लाची सोय घेतल्या। तातूंत घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर, थोडो कानो घालता वाटपाक। हातूंत उदक घालून मिरसांग आमी बारीक वाटून घेऊया। पळयात तोर आनी मस्काच्यो शांगो बऱ्यो शिजल्या। ह्यो मस्काच्यो शांगो आनी तोर शिजता आसतना 2 वेळा हांवें मदीं ढवळून घेतिल्ली। तातूंत आमी वाटून घेतलेली मिरसांग घालुया। थोडेशें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेऊया। मीठ हांवें तिसऱ्यो शिजता आसतना घातिल्लें। तुमकां जर तर दिसता मीठ कमी जाला जाल्यार तुमी ह्या स्टेजीचेर थोडेशें मीठ घातल्यार जाता। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। आनी पळयात मस्काच्यो शांगो तोर बरे वेवस्थीत शिजला। ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून ढवळून घेऊया। आनी पळयात रुचीक तिसऱ्याचें हुमण तयार आसा। तिसऱ्याचें हुमण खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।